नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या युट्यूब मिसानं हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडाचो कोंकणी परमळ हे आमगेल कार्यक्रमाक आजी सोयरे म्हणून हांगा उपस्थित असाची मलकोड होन्नावरचे लागीचे विनुता सतीश भट आणि जानपद संस्कृती ह्या विषयांतू भारी आसक्ती आशिल्ले. तुमका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. आणि हांगेल एक सांजचो परिचय हांव हांकां दिता आणि त्यानंतर आम्ही तांगे बरशी उलोवच्या सुरू करा. एक जानपद संस्कृती कशी वाडोवका म्हणून हल्ली प्रयत्नशील आसाची कर्तृत्वान गृहिणी कला आणि संस्कृती जनपद शिकचे हांगेल हवे आसा. पौराणिक कला राखून गेल्यारी आमगेल संस्कृती राखून गेलेल्यावर जाता अशी तांगेल विचार. त्यांनी अतिशय सुंदर रीतीनं निरूपण करताची तांगेले शब्दाचो उच्चार बी शुद्ध असा. त्यांनी अनेक नाटक बरयल्याची उगी बसताशी कसने पुणी कर काह तांगेलो विचार. कसं दिंदर असं म्हणता पळय मॅरी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तशी त्यांनी अनेक कलाकृती केलेली असाची. आणि एक श्रीमंत जानपद कला सर्वांक ओळख करून दिवका आत्ताची चेडवांक ताजे ज्ञान माहिती मेळका अशी म्हणून त्यांनी पंचकन्या चिन्नर यक्षांगण ही एक विशेष कला वेदिका स्थापन केली. आणि अनेक गुणी कलाकार तांतुल्यान तयार जावन बरे जाग्यार पाविल असाची. चेडवांक ही कला शिकयतना खंयचे प्रकारचे फीज शुल्क त्यांनी घेतील ना विनामूल्य ते केलेलं असा. हे कार्य त्यांनी थोडे कसं की कारणांगडी बंद केला जाल्यार तांतुल्यान अनेक जण बरे जाग्यार पावला. जय कर्नाटक हे एक यक्षगान त्यांनी स्वतः बरोवन आमगेल इतिहास परंपरा शिल्पकला न्हय हाची सर्व माहिती लोकांपर्यंत पोचवचे एक उत्कृष्ट कार्य केल्ले आसा. तर तांगेले आम्ही हाद नंतर ह्या विषयावर बरं उलोव्या. तुमका अनेक पण तांगेल कार्यक्रमात स्वागत. तर तुम्ही सांगपणाधन जानपदाची आवड तुमका आशिल की कितें? सणपणांदूर नाशिली म्हळ्यार ती म्हगेले आईल कडच्यान आयली. म्हगेली आई शेडीन रंगोली घालची, ते आरती सोडूची आणि अनेक जनपदाचे पद म्हणची म्हळ्यार ते प्रकृती संबंध पडवून जेवो अशी कसं न्ही अशें करून हें करचें ते देखून म्हाका ते बी आयलें. आनी आमगेल गांवांतू वर्सा आमगेल सानपणेरी वर्सा 2 यक्षगान जाता आशिल्ले. ते तांगेले ते वेशभूषण ते हें वटू पळोवन ताजेचेर एक आकर्शण जालें. आनी म्हगेलो बाप्पू बी भागवतीक करतशिलो आनी मद्दळ बी वाजयतशिलो. ते देखून सानपणी दवरगेन म्हाका ते एक हें आयलें. आजोळचे यक्षगानाचे एक भाग हय हय यक्षगान भागवतीक बी हय मद्दळ बी हय. देखून तशें तुमका हय हय सान आसतना दवरून हय. आता तुम्ही एक गृहिणी म्हणबितर ते जाल्ली म्हणून ना ती काम चलत उरताची. तर त्या कामातल्यान वेळ काढून तुम्ही चेडवांक शिकवची कशी विचार आयलो? म्हळ्यार म्हगेलो अगदी म्हळ्यार म्हगेलो घोवालो सपोर्टू कसं न्ही काम आसल्यार बी तांणी बी सहकार दिवच्यो घरा कडेन. कसं काम आसल्यार ते मूग सुंगीन आमी दोगो लोकान वचचें अशी म्हळ्यार कसं न्ही तोंदरी जालें ना गृहिणी जावन अशी हें करचे खातीर कशी एडजस्ट करून वतशी. आणि खंयची एक काम कर का म्हणून उमेद उरल्या हय हय त्यांना तेन्ना तोंदरे आपल्याला तोंदरी जे कळना तोंदरे म्हणून बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट माय कसं दिनदर असा. खरंच. ते तुम्ही कसं कसं केल्या आणि ते कर का म्हणून कित्याक दिसल्या? कर का म्हळ्यार म्हगेलो भाव एकलो पेंटर आशिल्लो म्हळ्यार पेंट आर्टिस्ट ग्लासार पेंट सोडोवचें. तागेले ते पळोवन म्हाका बी हांव बी बेगीन शिकलीं पेंटिंग करचें तें पुरा. आनीक तागेले म्हळ्यार इडगुंजी गणपती फोट म्हळ्यार फेमस अवटू कडेन आसात ते ते तशें ग्लासारे सोडवचे. ग्लासार सोडोवचें. हांव तें पळोवन बेगीन अशी ग्लासारी कसं न्ही सान्न सोडोवचें कडेन वेस्ट कसं न्ही आसल्यार हें करचें तशें केलें. आनी ताणें केन्ना म्हणचेशी न्ही म्हगेल्या भावान वगी बशी कसल्याक कसं न्ही आमकां खर्चे ना अशी कसं न्ही करचें आसल्यार कसं न्ही करचें जाता म्हणून. म्हळ्यार हितलान तूं तोटांत पळयलें कसं न्ही सान सान हें करून न्हू कलाकृती करची कडेरी ते सिगरेटा पॅक पुरा वट करतशिलो तो गांवार वचून ताजें कसं न्ही करचें अशें पुरा हे इस्पिटां तेन्ना म्हळ्यार आमी सानपणेर कसं न्ही आमगेलें कसं न्ही उर नाशिल्लें तेन्ना
म्हळ्यार आत्तांच्या वारी तेन्ना ते इस्पिटापानान तसं न्ही करचें म्हळ्यार अशी वय वय सूट दिवन करची करची तशी तशी उर नाशिल्ली तेन्ना तितलो परिस्थिती नाशिल्ली आनी आतांच्या वर संपर्क बी नाशिल्ले आमगेले खडली गांव देखून सिटींत वचून कसं न्ही हाडचें तसो लटू काही नाशिल्लें आमी हांतू तृप्ती पावचे आशिल्ले इतलांत वचचें कसं न्ही करचें काड्यो ते वट करून कसं न्ही कलाकृती करची मस्त नमन केलें आमी ते देखून तागेले निमित्त म्हाका तें हें आयलें आनीक म्हळ्यार मस्त वर्स मागशी आमगेल्या गांवांत एक धर्मस्थळ संघाचें व्हड फंक्शन जाल्लें तांतूं ते सभा कार्यक्रमाक पुष्पगुच्छ करचे म्हाका दिल्ले तेन्ना ते हाजे पॉय उरता पळय पपळा पॉय ते डिजायन कट करून ते हितलां वचून कसकी तण मड्डळ ते पुरा घालून न्ही चंद पुष्पगुच्छ केल्ले ताका खर्चिल्ले म्हळ्यार ₹2 गुलाबी फूल हां तशी पुरा अशी कस घालून ते एक हे केल्ले आम्ही बुके आता बुके बोके टायप वय हां बोके टायप केल्ले म्हळ्यार बॅकग्राऊंड ताका पॉय चंद आकृतीन हें करून ते तांचे धर्मस्थळचे एक अधिकारी येयलो तें पळोवन घेवन ताका मस्त खूश जाली म्हळ्यार हे हळ्ळी गांवांत बी अश्यो एक कलाकृती जातली म्हूण तो ओट्टू गेस्टांक दिल्ले ते पुरा एक कवरां घालून धर्मस्थळ दाखोवचा गेलो तेन्ना दोन अश्यो केल्यार एक मान्यता आसा म्हूण कळ्ळें तेन्ना लागून ते आवड आयली आता तुम्ही गावांची चेडवांक विनाशुल्क जानपद कला शिकवचा घेतले हो विचार तुमका कशे आयलो आणि ताका ते चेडवाल प्रतिसाद कशे आशिल्लो म्हळ्यार म्हगेल्या पुताक हांव शिकयल्लें यक्षगान तशेंच ओट्टू लोकांना चेडवान तागेले एजा चेडवान हांव शिकयली जाल्यार तांकां दूर वचून शिकचा जावो नाल्यार तितले शुल्क दिवन शिकची तसली परिस्थिती नाशिल्ली तांकां तांगेली ती एक उमेद जावो तांगेले प्रतिभा आशिल्ली ती एक हें करच्याक आमी विनाशुल्क विदाउट फीज हें करून न्ही शिकयलें बरी यक्षगान मात्र न्ही अनेक जानपद कली बी शिकयले उत्तर कन्नडात सादारण ओट्टू कल शिकयल्यावर शिकयले हे ओट्टू कर कलेगी तू एकल्यान करच जायना ताका ते घरांतले लोकांक एक सपोर्ट जावका साथ जावका ते तुमकां कशें आशिल्लें ते विशयान हांव मस्त द्रश्ट केल्लें म्हगेल्या घोवान मस्त म्हळ्यार मस्त सपोर्ट केला हाका आमी म्हळ्यार अनेक जनपद कल शिकयले शिर्सीचे बेडर वेश जावो घुमटे वादन जावो हरी कीर्तने कडेर ती राज्य प्रशस्ती विजेते हनमी गौडा म्हूण आशिल्ली आत्नान ती गेली निमित्त तिका आमगे घर आपोवन हाडून राबोवंक घेवन ते शेडी तिगेले फेमस शेडी आनी एक ते जनपद पदांचे भंडार ती एक म्हणून तें ओटू शिकयलें चेडवांक ताजे नंतर यक्षगान यक्षगान शिकयलें घुमटे वादन कडेर जनपद कोलाट म्हणून ते आमगेलो सायड सुगी कोण ताका ते पुरायता ते कलाविदां आपोवन हाडून सुगी कोलाट शिकयलें ते कडेर आनीक जनपद कला म्हळ्यार उंच ते पत्तल बांदूंक घेवन ते विंडून ते हें करचें कोलाट तो एक नमुने कोलाट तसल पुरा तांकां पुरा तें ओट्टू शिकोवच्याक कलाविद येता आशिल्ले तांकां पुरा आमी जेवण की तान की ताजे नंतर तांकां गौरव संभावने अश्यो म्हूण दिवंक आशिल्ले ते ओट्टू म्हगेल्या घोवान जायना कश्ट जाल्ल्यार बी कसलीय बेजार नाशी हांव एक करत आसा म्हूण घेवन सपोर्ट दिलो आनीक म्हगेले आई घरचे आमी म्हळ्यार आमगेले पंचकन्या म्हूण दवरले म्हगेले ते भयण्यां खातीर आनीक आमी म्हगेल्या आई बापाक 8 चेडूं 3 चेले 5 चेल्यो आमी 5 चेली कशी की म्हळ्यार एकट्याय खातीर एकली तशी आत्तोर एक तशी आसली हांव कसलीय केल्यार तांणी सपोर्ट दिवचो कडेन म्हगेलो अण्णान आनी भवे बरो सपोर्ट दिलो तशी तांणी पंचकन्या म्हळ्यार म्हगेल्या आक्कान आनीक आमगे घर ते कसलीय फंक्शन आसल्यार नाल्यार ते कले प्रदर्शन बी आसल्यार आमी शिकयल्ले जे मस्त लोक एक पेटवट जाता आशिल्ले तेन्ना म्हाका ते टायम उरनाशिल्लो तांकां ओट्टू जेवणाक करचें तेन्ना म्हगेल्या आक्कान आनी येवन करून दिवचें आशिल्लें म्हाका अशें म्हळ्यार कुटुंबात बरो सहकार आशिल्लो नाही आम्ही कसं की करता म्हळ्यार ताका कोणाला सपोर्ट उरल्यार उमेद चड जाता आणि ते काम ससार जाता तशी आता तुमगेले हे प्रशिक्षण घेतील चेडो खंय मुखारी तांगेले क्षेत्रांत तू यशस्वी जाल्ले तुमका याद आसला याद आसा तर रक्षित नायक म्हणलेकडो आमगेल्यान तू शिकिलो सांदूर तो आतां स्त्री पार्ट घालून ताजें हें करत आसतो आनी कसं की म्हळ्यार आमगेल्यान तू शिकेली चेडूं आडवासान तू तांकां फ्री सीट मेळिल्ली आसा कले हाजें यक्षगाना हाजें जेवो जनपद कले हाजें सुमार लोकांक थंय फ्री सीट मेळ्ळें आमगेल्यान शिकूंक तांगेलें एज्युकेशन फ्री जालें तशी
आणि तांक एक कल म्हळ्यार आत्मविश्वास तांणी म्हणलें चेडवांनी तुमगेले एक शिक्षणा निमित्त आमकां एक आत्मविश्वास आयलो आमकां बी खंय गेल्यार एक मुखार वचच्याक आमकां हें कळटा म्हणून मुखार वचच्याक एक धैर्य येयलें स्टेज फियर स्टेज फियर जावो अनेक वर्ष हे कार्य तुम्ही निरंतर केले कडी राबयले हाका कसले कारण असले कारण म्हळ्यार आर्थिक ತೊಂದ್ರೆ एक म्हळ्यार तांकां टू लोकांक ದುಡ್ಡು दिवंक सुमार वर्ष केल्लें मी विदाउट फीज कडेर आनी फीज विचारच्याक मन आयलें पाप टू लोक गरीब चेडवां वटू आशिल्लीं म्हणून ते बेगीन ते थंय कुंठीत जालें ताजे नंतर पिंडे पिंडे मतीर भिन्न म्हणटा पळय तशी एकल्याक एक नमने बुद्धी अशी पालक लोकांली तांगेले चेडवान एक पर्सेंटेज कमी बी केली म्हळ्यार तुमी ते क्लास घेतिल्ले देखून सगळो दिवस तेंची माथ्यान दवरगेन उरलो तो म्हणून तेंचे ते पिंडे पिंडे मतीर भिन्न इतले लोक कसं माले तुमगेले शिक्षणा निमित्त आपल्याला एक चेडो एक समज सदृढ जावन राबलो म्हणून अशी कसनी करचें जायना ताका ते देखून ते थंय राबयलें आर्थीक तोंदरे बी मस्त आशिल्ले आपल्याच काळात मोबाईल सोशल मीडिया हे उट्टू असताना पौराणिक कल आमगेल मागशी पडत कितकी अशें दिसता आमकां त्या खातीर कसो प्रयत्न करता तुम्ही म्हळ्यार हेंची कसनी चेडवांक ताजे बद्दल जागृती करता आणि समजा तुम्ही आर्थिक तोंदरे जाले म्हळे कोणी एक आर्थिक सहाय्य केलं म्हळ्यार आनी परतून आमकां करची आश आसा म्हळ्यार आतां आमगेले बी चल्ल बी एक कामा पावला रिटायर लायफात आनी परतून करची आलोचना आशिल्ली जाल्यार पुरा धैर्य ना इतले ते आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पुरा कल शिकोवका आतां पळय हरी कीर्तना नांची ना आमगेले उत्तर कन्नड कोण ना म्हणून दिसता एक दोग लोक कितके आसाची ते वता तेंच आमी तें बी शिकयलें शिकोवन प्रदर्शन केल्लें वटू केल्लें तेका लोटू आनी कोंकणी की कन्नड कन्नड केल्ली अच्छा. कन्नड केल्ली हरिकथा हरिकथा आता सपोज तुमकां सान एक धना सहाय्य बी जाल्यार होय तुम्ही ती आनी मुखार सुका म्हण मस्त शिका मस्त पालक बी सांगत आसाची तुमी ते चेडवां वटू शिकयलें आतां आमगेलें चेडूं शिकच्या आयलेंची तुमी शिकयल्या बरें आशिल्लें म्हण ती आलोचना आसा जाल्यार पुरो धैर्य ना आता बरं का हे उठ तुम्ही शिकले हे केले ते अनेक अनुभव आईल उरतले नमुने तांतून एखादो बरो अनुभव तुमका याद आशिल्लो अविस्मरणीय अविस्मरणीय अशें आसा की अविस्मरणीय म्हळ्यार म्हाका फस्ट अविस्मरणीय म्हळ्यार म्हगेले जिवनाची धन्यता म्हळ्यार आमगेले परमपूज्य स्वामीन सन्निधानांतू दिव्य सानिध्यांतू म्हाका एक निरूपण करच्याक एक अवकाश भाग्य म्हण चडना तें भाग्य मेळ्ळी तें एक अविस्मरणीय धन्यता भावते म्हगेले सगळे जिवनांत केन्ना विसरच्या ना ते दिव्य सानिध्यांत एक निरूपण करच्या आनीक म्हळ्यार आमी जय कर्नाटक यक्षगान प्रदर्शन करच्याक आशा आशा किरण ट्रस्ट की कस कितें हय सिद्धापूर थंय गेल्लीं आमी पुरा कुरडी चेडवां तांकां आमगेले स्कूल वय ब्लायंड स्कूल आशा किरण ट्रस्ट म्हण अंधमक्कळ शाले थंय गेलता वळी तांकां पुरा आमगेले कार्यक्रम चलत आसतना येद्राण बसयल्लीं खुर्चेर दोळे दिसनात तांकां जाल्यार बी तें आयकून तांणी ते चप्पाळी मारून हांसून ते वटू प्रतिक्रिया तांगेली ती पळोवन ते अविस्मरणीय क्षण मस्त खुश जाली दिसतल्यान सपोर्ट दिवच्यांनी कमी अशी तांणी ते दिसनाशी ते बरी आयकूंक न्हू तितले वटूची कितले खुश जाले तांकां चप्पाळी मारची आयकुचें समंत बी कोणाक लाट बी केल्यार आनी अशी करून कान हें करून आयकुचें मस्त खुशी जाली तें एक अविस्मरणीय क्षण ते जय कर्नाटक तुम्ही मस्त मस्त केली मस्त केली कितले सुमार एक सांगा 25 प्रयोग जाले कडेन ताजे बद्दल हा ते बरोवच्या घेतील दर ना होय हांव म्हळ्यार ते आमगेले अशी ते शिर्शीचे एक भरतनाट्याची हें पळयलें कर्नाटका बद्दल तांणी तितलो टू वायड जावन घेतिल ना तेन्ना अशी यक्षगाना मुखांतर अशी केल्यार कशी म्हणून न्हू अशी आलोचन करून कडेन म्हगेलो मांव आसा बेंगळूर मधुकर भट म्हणून तागेले एक ग्रंथशें आशिल्लें कर्नाटका बद्दल तें ताणें म्हाका दिलें तूं पळय प्रयत्न कर म्हणून कडेर ताण दिना फुडें कडेर आमगेले शणै मामा विचारलें हिरिय कलाविद यक्षगानाच्यो तांकां विचारना पूण आपूण तूं विशय दी आपूण गेल्यार पद बरोवन दिता मालो भागवतिकेची कडेर हांव ते विशय दिवन ताका ताजे संभाशणें हें वट्टू बरोवन घेवन कडेर एक हें केलें तांत म्हळ्यार जय कर्नाटकांत म्हळ्यार आमगेले कर्नाटक राज्य खंयच्या खंयच्यान प्रथम आसा म्हणून एशिया मट्टांत कितले प्रथम आसा राज्य मट्टांत कितले आसा देश मट्टांत सगळे जगता मट्टांत कितलो खंयच्यान प्रथम आसा तें वट्टू येता तातूंत
अनेक शिल्पकले बदल आमगेले पुण्य नदी बदल देवस्थाना बदल प्रत्येक असतांतू हम्म. कंचे कंचे पुरा पुरा एक तो यक्षगान एक तासाचे यक्षगान पळयले री सगळे कर्नाटक बोंबिल्यावर जाता हा हा तशी असे बरे आसा हम्म. ते देखून ते एक कोरया एक प्रयोग अजून खंय जालो ना तो सिनेमान तू वठूची एक विषय आधार घेऊन वाच पळे मयूर मयूर ते मयूर वर्माल म्हाका एक अशी तशी एक एक विषय आधार घेऊन केल्या व्हरतुची हे पुरा केली खंयचे क्षेत्रांत ना म्हणून यक्षगाना मुखांतर दाखोवया म्हणून हें केलें ते हम्म. तर आता मुख्य करून तुम्ही खंयचे खंयचे जानपद शिकवयलाची होतो मुख्य म्हळ्यार हेची जनपद कोलाट शिकयले आता तुम्ही ते वय वय गुमटे वादन तो तिಮ್ಮಪ್ಪ गौडा म्हण आशिल्लो ताणी गुमटे वादन शिकयले ते मग हंबी गौडान ते तुम्ही जानपद उठू शिकोवका लागी तांतू कोण एक्सपर्ट असा तांतू कोण वय 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 हय, expert तांकां दिले. आपोवनू हा करचें हा अशी वय यक्षगानान म्हळ्यार चार चार लोक येत आशिल्ले भागवतिके चंडे मद्दळे नाच शिकय नृत्य शिकयतले तशी गुमटे म्हळ्यार तो एकलो येत अशी तिಮ್ಮಪ್ಪ गौडा म्हण आतां गेलो की कसं की तो पप्पा सांगिल तवळी येऊन शिकोवंक येऊन गेला तो कडे हनुमी गौडा तेणी तो आमगे जरा उरचे ती राष्ट्र राज्य मठाची कडे रे हे शिर्शीचे बेडर वेश शिकोवच्याक तिग लोक आयिल्ले उपेंद्र आचार्य आणि तागेले ते कोणकी संगडी तांगेले ते ओटू घेवन आयिल्ले ते ताका ते बांदची ते हें धरून वाज्योची धरून ओटू घेवन आयिल्ले तशी आता आताचे हे जानपद चेडवान शिकता हे संदेश तुम्ही दिलोच त्याशिवाय त्याच्याशिवाय एक अनेक खंयचो एक संदेश आताचे योजनांक तुम्ही दिताल कल हे म्हळ्यार केवळ मनोरंजन न्ही ते देशाचे बेरू ते आतां ते हांतू सांगतात सुभाषितांतू कला संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु उच्च विषाण हीन म्हणून म्हळ्यार कलेन तू कोण शिकनाची नाल्यार कलेन तू कोणा आसक्ती ना नाल्यार ते कले कोणें करतलो असल्यार कोण प्रोत्साह दिनाची ते वटूची सिंग आनीक बाल पुच्छ नाशिल प्राणी वारी म्हणून म्हळ्यार सिंग बालपुराची प्राणी एक धैर्य ते ताजी एक घनत ते चंदाय बी होई रक्षण बी होई तशी कलेनी वटू म्हळ्यार आमकां तशी म्हण मनशां तितलो तरी उरका म्हणून एक प्रोत्साह तरी दिवका आमगेले ती प्रतिभी ना तर जाले री ते प्रोत्साह तरी दिवका न्ही आतां नवी लापळे पुच्छ म्हळ्यार गरी तिचे ताक चंदाई ते रक्षण बी होई ताका तशी ते वट्टू ना जाल्यार प्राणी कशी विहीन जाले प्राणी कशी पळय तशी मनुष्य म्हणून कसं न्ही ते कलेचे बदल कसं न्ही हें ना जाल्यार तशी चेडवांक संदेश म्हळ्यार होची कसले एक तरी मुखार येयाची म्हणून शिक्षण विंगड ते आमगेले जिवना खातीर शिक्षण जावू का आतां हें म्हळ्यार आतां आमगेले म्हालगडे आस्ती केल्यार आमी कितलो ताजे बदल आमी लढाई करताची आमकां हे दो जाग कमी गेले पुरो कोर्टा वरय वताचे आमी ते तशी न्ही तांगेलो कंपाऊंड हे दिका नेला तो आमगेलो आशिल्लो ते हें करून तें करून वट्टू लढाई करता ती आमगेले कुटुंबा सदस्यां मात्र ती आस्ती जाल्यार ही कले आमगेली संस्कृती भाशा चड म्हळ्यार आमगेली भाश वचत आसत काही ना कुकुंबर कोरिएंडर हेंची जाल्यार हेंची नात तशी ही भाषा कले संस्कृती आमगेले रीत रिवाज जावो सगळे मानव जनांगा आस्ती आमगेले म्हालगड्यान आमगेले खातीर कोण दवरली आमी ती आमगेले खातीर कोण दवरली मुखावेल लोकांक जावका म्हळ्यार आमी राखून दवरून घेवका मुखावेल लोकांक जावका म्हळ्यार तशी ते ती आसती कुटुंबा खातीर ती कोण राखून दवरून घेता ही आसता आमी राखून दवरून घेवका आनीक म्हळ्यार हें ते हांकां सुभाषितांत अनेक बी आसा योजनानां सहस्रंतु शनर्य याति पिपीलिका अगच्छन् वैनते योपि पदमेकं न गच्छति म्हळ्यार ಸಾವಿರ ಗಾವುದ ಸಾಗಲುಬಹುದು ಇರುವೆಯಾದರೂ ನಡೆದು ನಡೆದು ಕುಳಿತಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗರುಡನು ಕೂಡ ಒಂದಂಗುಲ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಡम म्हळ्यार तितलो फास्ट उडची गरुड बी बशील कडेन असल्यार ताका कसनय करचें जायना अशें म्हणून प्रयत्न केल्यार एक सान मूय बी कितले मैल चमकूचे जाता म्हण तशी आतांची चेडवांनी आपल्या म्हाका कळना म्हाका तांत आसक्ती ना आपणेले जागत की ना की म्हण अधैर्य करून केन्ना बसना परिश्रम करता मुखार वचका चलत चलत ते गुरी पावचे आता म्हणून संदेश खंयचे एक तरी कले शिक्का ते मुखावेलाक दवरून घेवचे खातीर तुम्ही संदेश बरो दिला तुमगेले थोडे फोटोज आमगे कडेन आसा ते स्क्रीनार दाखयतले
ते कसल्याचे खंयच्या संदर्भारी म्हणून सांग. हे यक्षगानाचे म्हणा. एक कोलाटाचे जनपद जे एक यक्षगान आणि एक म्हणल्यारी आमगेले येडनीर मठाचे स्वामी हं. तांगेलाकडे आम्ही गेल्ले तांगेले चातुर्मासा टायमारी कुमटा गेल्ले अम्मा देवस्थान हं. तेन्ना तांकां ते आमगेले जय कर्नाटक पळोवन बारीक उशी जावंक गेलो आमकां मस्त हें केलें तांणी हं. बरे एक प्रयोग वटू म्हणून ताजे फोटो. हय ताजे फोटो हे बी हाचे घुमटे वादनाचे हां, घुमटे तुमगे वादन वय 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 प्रशिक्षण घेता चेडू होय. वय वय चेडू हे बी जय कर्नाटकाचे एक सीन हे आमगेले कसो दिंदर असं हां, मागीर कसं ते केल्या ते? हितलान तू एक रूख खणूंक घाल्लो ताजे हं. कडेन तुकडी मेळे ताका एक आकार दिवंक न्हू ताका ते पडलेली बाटले मुच्चळ कडेर ते खुब्बे उरत न्ही खुब्बे कसं म्हणतात ताका खुब्बे हं. चिप्पी हां. ताचे सिंपी. सिंपी सिंपी ते ಒಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಗೇನು ಕಡೆ ರೀತೆ ಆಜೆ 2 ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಉರ್तात नी ते कट्ट कोरगेन उंचेक ताजी कुंड दवरले हे म्हळ्यार रस्त्यार पडलेले बाटल्यो पुरा वट्ट करून हाडून ताका एक डिजायन करून आनी दवरले हे आमगे जर एक लाका जर एक तांणी ते पप्पळ हें करचेक हें आशिल्लें हरवी म्हणटात न्ही पप्पळ तिंबत घालचे हं. उदका घालचे हं. ते बेगीन ते म्हळ्यार ते पावंत आशिल्लें ताका सान वट्ट बीट जाला शिरळयल्या ते कडेन तांणी ते बगलेन दवरलें ते कडेन ते हांव आणगेन ताका एक डिजायन करून ते कसं वेस्ट पुरा आशिल्लें मणी हें पुरा ते वट्ट करून एक डिजायन केली मूल्या पडील सामान वय 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 हे तर तसले शो यूज पीस ना म्हणून. आशिल्ले शो पीस करून दवरले हे बी वय हे घराकडे वयर कसं केला ते? वयर ते म्हळ्यार ते दर्बे उरता पळय दर्बे ते आमगेले देवळा कडेन ते हाजे खातीर हाडले अनंत नोपी काडटात न्ही हं. ते थंय पोण आशिल्ले ते कडेन ताका बेगीन हं. पेंट काणगेन तशें करून दवरले ते शेषशयन हां. शेषनाग ते म्हूण आशिल्ले ते पुरा आज्यो नारल्यो हं. नारळेचे एक नमन नारले आशिल्ले ते पुरा उदकान तिंबून ताजे पुरा ते नार आनी काणगेन हं. ताका ते चेडू घालून कांकण बी दवरगेन वेस्ट ते चेडू घालून उडयन कांकण आनी ते हें करून ताका पेंट बी करून दोर घालून ते हाक लांबयली हां, हां. आता ते हेरिटेज हे ते म्हणून हय. एक हॉटेलांत अशी डेकोरेशन करतात. ಒಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ खर्च केले म्हळ्यार एक ₹50 फेविकॉलाक तितले तुमगेले हे एक सहानशे हळ्ळी गावांत राबून बी प्रतिभा दाखोवची शक्यता आसा हे तुम्ही दाखोवन दिला. सांसान कसले कसं दिंदर असं म्हणा ते चेडवांक एक शिकोवचे ते एक थोडे कसले काळान राबील उरल्यार बी मुखार तुमकां ते आनी सूर करचे एक प्रेरणा मेळो आणि तुमगेले अशीची कला वाडत वचो लोकांक ताच्यान उपयोग जावो ही एक सदिच्छा आमी हांगा व्यक्त करताची आणि आज तुम्ही हांगा आयल्या बद्दल तुमकां अनेक धन्यवाद तशी आमगेले वीक्षकांक बी अनेक अनेक धन्यवाद. तुमको बी मस्त धन्यवाद.